मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. दिल्लीच्या इतिहासीक रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन लागसर एक व्हड स्फोट आतंकवादी हल्लो जावपाची उक्तायल्या शक्यताय. फरीदाबादात मेळिल्ल्या वेगळ्या आतंकवादी मॉड्यूलाकडेन संबंध आशिल्ल्याचो दुबाव. गवारेडे पिकांचे लुकसाण करीत आशिल्ल्यान थळाव्यांमदी भिरान. सरवणा लोकांच्या पिकावळीत गवारेडेंनी घातली धुमाकूळ. रान खात्यान करची बेगोबेग कारवाई. थळाव्यांनी केल्या मागणी. फुडले 7 दीस नितळ मळब. तापमानात खर उष्णताय. लोकांनी घेवची जतनाय. IMDन दिला सल्लो. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारताची राजधानीत आयिल्ल्या एका गंभीर सुरक्षा घडणुकेत सोमारा सांजवेळार दिल्लीच्या ऐतिहासिक रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन लागसर एक वाहन स्फोट जालो. तपासक ह्या स्फोटाचो आतंकवादी हल्ल्याकडेन संबंध आशिल्ल्याची शक्यताय आसा अशी चौकशी करतात. फरीदाबादात मेळिल्ल्या वेगळ्या आतंकवादी मॉड्यूलाकडेन संबंध सोदून काडटात. पळयात पुराय बातमी. 10 नोव्हेंबर 2025 दिसा सांजवेळा सुमार 6:52 वरांचेर पोरण्या दिल्लीतल्या रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशनाच्या गेट 1 रेड लाईटचेर धवी हुंडाय I-20 गाडी थांबली. सेकंदा भितर तो स्फोट जावन सगळीकडेन भय निर्माण जालो. ह्या स्फोटाक लागून 8 जाणांक मरण आयले आणि 20 परस चड जखमी जाले. उजो पालोवपी दळांनी जायत्यो निविदा घडणुकेच्या सुवातेर वेल्यो आणि सांजवेळा सुमार 7:29 मेरेन उजो नियंत्रणात हाडलो. तपासकांनी या स्फोटात वाटो घेवपी I-20च्या मालकीचो जटील मार्ग सोदून काढला. सलमान नावाच्या मनशा सावन सुरू जावन दुसऱ्या मालकाक बदली जाली. मागीर फरीदाबादातल्या एका डीलराक, मागीर तारीक नावाच्या पुलवामाच्या रहिवाशाक आणि निमाणे दक्षिण काश्मीराच्या पुलवामा जिल्ह्यातल्या दोतोराक डॉक्टर मोहम्मद कडेन संबंध जोडलो. खबराप्रमाण डॉक्टर उमर हांचो संबंध हाचे आदी फरीदाबादात फटींग केल्ल्या आतंकवादी मॉड्यूलाकडेन आसा आणि आता गाडी स्फोट जाल्ली तेन्ना तो गाडये भितर आशिल्लो असो दुबाव आसा. CCTV फुटेजांतल्यान स्पष्ट जाता की I-20 दनपारा सुमार 3:19 वरांचेर रेड फोर्ट लागसर पावली आणि सांजवेळा 6:52 वरांचेर स्फोट जावचे पयली सुमार 6:48 मेरेन थंय बेपत्ता उरलो. गाडयेचो उबो रावपाचो वेळ आणि स्फोटाचो वेळ हाका लागून गाडयेत आदीच रीग केल्लो काय ना, हे साधन रिमोट ट्रिगर केल्ले काय आत्मघाती मिशन आशिल्ले काय ना हाचेर प्रस्न उपरासतात. गोवा 365 खातीर लिन्सी मेनेझीस आनी अरुण नायक. जुवारी नगरातल्या जुवारी तळ्या भोवतणी खंयच्याय वसणुकेच्या प्रकल्पाक कुठ्ठाळीच्या आमदारान खर विरोध केलो. उदका थर ही महत्वाची सैमीक संपत्ती आसा जी फुडल्या पिळग्यां खातीर सांबाळून दवरची आणि तिची राखण करची पडटली हाचेर आंतोन वाजान भर दिलो. हांव काल सायडीर गेल्लो खूब पर्सनल गेलो थिंगा आनी हें पळयलां आनी पर्सनल म्हणल्यार हांवें म्हाका दिसता 40-50 वर्सां पयलीं हांव थंय गेल्लो. धाकटो भुरगो आसतना म्हाका आमचो अंकल सांकवाडे आसतालो आनी आमच्या अंकला कडेन गोरवां आसलीं आनी तेन्ना म्हाका धाकटो आसतना 10-12 वर्सां आसतना म्हाका घेवन दोंगरार घेवन गेलो तेन्ना हांवें तें पळयल्लें. आनी हें जें कितें सेटलमेंट करपाक सोदता हें शॉकिंग शें सांगपाचें म्हणल्यार कित्याक इतली ही आमची लेक आसा. ही लेक इतली वर्सांची म्हाका दिसता आमच्या पुर्वजांनी म्हाका दिसता आमचे जे सिनियर आहाय तांकां खबर आसा आमकां ते खबर ना ते इतली वर्सांची आनी सडनली हे सेटलमेंट झोन करपाक सोदता म्हणल्यार हें कितें म्हाकाय कांय समज हांवें कितें केलां आतां जे डिपार्टमेंट आसाय ते सगळ्यांक लेटर केल्ले आसा जावं TCP केल्ले आसा PDA केल्ले आसा पंचायताक सगळे हांवें AD केल्ले आसा पर्सनल AD केल्ले आसा सगळे जे पंच आसा तांकां सगळ्यांक AD केल्ले बाबा हाचेर आमी कितेंय जर आमकां सामान दवरपाक आमकां ही गरज आसा आनी ही लेक जावन आसा आमची रिसोर्सीस जे आमचे गांवांनी असली रिसोर्सीस आसा म्हणल्यार आमी सामान दवरपाची आमची गरज. एज अ MLA हांव सदांच आसतलो कितें आमकां रिसोर्सीस हांव तुमकां खबर आसा आमचे कोर्ताली
केसरवाल स्प्रिंग आसा तिवूय डेव्हलपमेंट करपाक घेतिल्ली आसा आनीक हे काम ऑलरेडी चालू आसा बाकीचे आमचे जे WRD जे बाकी आमचे जे रिसोर्सीस स्प्रिंग आसा तिवूय डेव्हलपमेंट जावपाची आसा हाका आनी बाकी बारीक बारीक जे आमी जोऱ्यो पयले तेवूय आमी RDAचेर हांवें काम घेतलेलें आसा तुमकां पयर मिडिया तुमी वाडलेलें आसा अशें म्हाकाय जाय आमचे जे रिसोर्सीस आसा जे आमचे लेक आसा ते सामान दवरपाक इतलेंच न्हय जे आमचे 3 आमच्यो लेक आसात एक लेक म्हणटा ती आमची नावतान लेक आसा तशीच आमची सांकवाडे बांदोडे थंयसर आसा बांदोली ऑलरेडी आमी वेटलँड म्हणून हें केल्ली आसा डिक्लेअर केल्ली आसा हिवूय जावपाची आसा खंयच्या आमची वडान आसा तिवूय आमी वेटलँड करपाची आसा आनी हिवूय ऑलरेडी प्रोसेस चालू आसा वेटलँड करपाची आमचे ज्वारी लेक आनी हिवूय म्हाका दिसता गोवोरमेंटान जाता बेगीन वेटलँड करून आमकां लोकांक एक हें दिवचें कितें वेटलँड केलें जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां सामान दवरून आमकां बरें पडटलें आनी हांव मागता गोवोरमेंटाक जाता बेगीन तुमी हें जे प्रपोजल ते सेटलमेंट जो करपाक लागला तो रिजेक्ट करता. हांव जायती कामां गेल्ली हांवें जायती कामां केल्या पेवर्स घातल्या गटर गेले तेन्ना लोक म्हाका म्हणटालो आवय आमचे रोड पिड्यार जाल्यार रोड घे आनी थोड्या लोकांक ते ZBचेर आमकां हॉट मिक्सिंग मेवना थोड्या लोकांक ते नाका ते रोकडे पिड्यार जाता सो हांव मागता MLA आयज बरें काम केलां आनी तो काम करीत आहा तो आयज काम करता म्हण आयज म्हाकाय एक हें मेवता काम करपाचें सो आयज तेणें ती काम घेतल्या जायते इंटरनल रोड सगळे हें केले ते आनी कंप्लीट जावन आयज लोकांक बरें बेनिफीट मेवतले म्हण. आज दुसरे दिसा पावस जोडपाक लागलो प्लांट आज पासून स्टार्ट जालो लोकांक खबर आसना लोक कितें म्हणटा अरे तूं इनॉग्रेशन केलें कितें स्टार्ट जालो प्लांट कॉमेस जालो प्लांट कॉमेस जालो बगर तेमचो तार भायर येवपा ट्रक भायर येवपा जायना आज देखून हांव विचारतालो कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन प्लांट कॉमेस जाला काय म्हण तो जालो ना म्हणटा तो आनी एक 8 दिसान एक 5 दिसान जातलो सो हेका लागून हो डिले जालो आनी आज इतली खुशालकाय दिसता ते लोकांक एक सेवा मेळ्ळी वचपाक सो हांव काळजान देबोरकर म्हणटा ऑनरेबल MLA. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि मुझेब शेख. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गवारेडे पिकांचे लुकसाण करीत आशिल्ल्यान थळाव्यांमध्ये भिरांत निर्माण जाल्या. सर्वना लोकांच्या पिकावळीत गवारेड्यांनी धुमाकूळ घातला. थळाव्यांनी हुस्को उक्तायत रान खात्याक बेगोबेग कारवाई करपाची मागणी केल्या. हे आमच्या घरा फाटल्यान आमी जी काजींची जी लागवड जी केलेली आसा ते लागवडीक हांव त्या दिसा बेंडूंक सुरवात केल्ले बेंटा म्हाका 2 गवारेडे दिसले थंयसर हांव थंयसरूच म्हाजें मशीन सांडलें आनी घरा कडेन येयलो. तेज्या उपरांत दुसरे दिसा वचून पळय जाल्यार ते गवारेडे गेले. मागीर तेजे तिसरे दिसा म्हाजे तेवटेंतले केळमे उडयले हांगा दोसोन ती म्हाजे सायडीक आहा ते दोसोन ती खाल्ल्यो ते खावन सगळे तेंच्यांनी काबार केलेले आहा प्लस तेंच्यांनी केदे व्हडले थापे मारल्या आणि ती जवळ आसून 5-6 नग आहात ते आणि मोठे गवारेडे आहा. हे हांगासर म्हाजे केळमे सुद्दां तेंच्यांनी कवथ एक आनी केळमे आनी गारफां ती सुद्दां सत्यानाश करून दवरलेलो आहा. दिसा वयले सुद्दां हांगासर येतात ते कित्याक आमची भुरगीं हांगासर हें वयता कितें हाडपाक बिडपाक वयता फुलां नाल्यार आनी कितें तेन्ना ते इतले डेंजर आहा की ते तेंच्या समोर जर येयले जाल्यार आमकां आनी हें ना चान्स ना न्ही जगपाक. म्हाजी जी कलमां आहा न्हू इतके वर्सांची हांवें जी उत्पन्न केल्ली ती तेंच्यांनी अशें फाटल्यान धक्के लावन बॅन करून सगळी उडयलेली आहा आनी म्हाजे बारीक बारीक कवाथे आसले ते तेंच्यांनी सबंद माती हें करून शिंगांनी हें करून सगळे पाड घातलेले आहा. ते आतां परत जावपाचें हेजेर ना अशी परिस्थिती जाल्लेली आहा आनी म्हाजी आंब्याची कलमां न्हू तेंच्यांनी ते खांदेरी अशें हें करून शिंगांनी उडयले मोडून आंब्याची कलमां आहा तेजी आतां आनी ताका हें ना की ती जातली अशी म्हाका दिसना ती आंब्याची कलमां तरी तांकां हांगा खंयची तरी शिफ्ट करचें खंय व्हरून सोडचें जाल्यार तर तांकां कितें करून गव्हर्मेंटान तांकां हें धाडूंक घालचें खंय तरी गव्हर्मेंटान कितें तरी उपाय करून तेंचो बेगीच्या बेगी बंदोबस्त करता. ते गवारेडे खंय वतना आतां कॅनल आहा ते कॅनलाच्या सकयल जी झील आसा ते झिलीन दिसा वयले रावतात आनी रातचे येवन हांगासर धुमाकूळ घालतात. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. म्हापसा पालिके वांगडा संयुक्त निरीक्षण करून निमाण्या अहवालात भलायकी अधिकाऱ्यान नोंद केल्ल्या निरीक्षणाची खात्री करपा खातीर संयुक्त तपासणी केली. सुमार 80% गरजेची कामां पुराय जाल्यात जाल्यार उरिल्ली कामां अजून सुरू आसात असो दावो म्हापसा मार्केटाचो अध्यक्ष साईनाथ रावळ हांणी केला. फुडले कारवाई खातीर गरजेचो अहवाल सादर करतले अशें भलायकी अधिकाऱ्यांनी सांगले. खरोच बरो प्रश्न कारण हांव एज अ चेअरमॅन म्हणून 2 वर्सां आणि हेच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना हांव म्हणटा पळय चेअरमॅन आसूं कावन्सिलर आसूं ना आसूं पण प्रत्येकाची जेन्ना म्युन्सिपालिटीन आपूण काम करता
त्या हेची डिपार्टमेंटाचें काम आसा की आपली जी एरिया आसा ती क्लीन करून घेवपाची. म्हाका दिसता ही कोणी कंप्लेंट घालपाची गरज नासली किंवा कोण घालचोय नासलो. जर आपले जर मेंटेनन्स सारकें जाल्यार कोण कंप्लेंट घालचोय नासलो. कोणाक उमेद ना मुद्दाम कंप्लेंट घालपाची. पण मुद्दाम हे म्हाका दिसता बरी हांवें पयलींच सांगलें स्टार्ट करतना की इम्पॉर्टंट बरें जालें घालून, कारण सगळे एकठांय येवन कामूय पळोवपाक मेळ्ळें. आनी अशेंच हांव म्युन्सिपालिटी कडेन रिक्वेस्ट करता, कारण आमचो 3 म्हयन्याचो टर्म उरला. म्युन्सिपालिटीक रिक्वेस्ट करता, ऑफिसरांक रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन जाता तितले कंप्लीट करचे आनी कंटिन्यू प्रोसेस दवरचो. कारण ऑलरेडी आमचे कडेन सकाळी स्टाफ आसता, सांजचो स्टाफ आसता, जाय जाल्यार एक्स्ट्रा स्टाफ घालचो. जी गाडी आहा, मेन इशू जाता भायलो गार्बेज जो आसा व्हेजिटेबल्स तो आमी पळयतात पळय सारको वास मारता. कारण दिसाक 1 किंवा 2 ट्रीप वयता आनी 2 ट्रिपीन ते जायना. सो आमी ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्ले की 3 ट्रीप जावची, तेजी करून क्लीन जातलेली. Letter to various department and some work is in progress. So totally work is not done, so it must be in process. So finally we can expect that the fish market can get NOC from the department, health department? No, nobody has applied for NOC. Nobody has applied. So municipality तुम्ही म्हणता की अप्लाय अजून करूकच ना तुमचे मेरेन? Because I don't know, it is pending for NOC. तरी असताना फिश मार्केट हे चालू असतं. I'm here as intern for last 2 years now. I'm not received any application for NOC from this building. म्हापशान एक जॉयंट इन्स्पेक्शन आशिल्लें म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाचे. ही जी सगळी प्रक्रिया आसा ताच्या खातीर जाणें पुढाकार घेतलो तो बाब आत्माराम गडेकर. हाजे हांव सगळ्यांत पयलीं आभार मानता की ताणें ही कंप्लेंट घाली. ही जी अस्वच्छता म्हापशान जाल्ली, जी अनटायडीनेस म्हापशान जाल्ली, स्पेशली नुस्त्या मार्केटा कडेन वचत थंय गाडी येताल्यो आनी पांय दवरपाक तशें लोकांक दिसनाशिल्लें. वयर सुद्दां हांवें एक व्हिडिओ शेखर आनी बाकीच्या तुमच्या चॅनला मार्फत हांवें पळयल्लो की एका बायलेन ती बायट दिल्ली. ती म्हणटाली नुस्तें घेवन वतना आमकां घरान म्हणटा जेवण वचना, अशी परिस्थिती मार्केटान जाल्या म्हणून. सो हाज्या खातीर आत्माराम गडेकर हांकां आभार मानता. म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे आभार मानता की स्पेशली जो साईनाथ राऊळ आसा, जो मार्केट कमिटीचो चेअरमन आसा, ताजे आभार मानता की ताणें फुडाकार घेवन एक फुडाकार घेतलो. आतां 80% सुद्दां काम जालें, तातूंतय फुडाकार ताणें घेतलो. 100% जावनी अशी म्हजी ताजे कडेन मागणी आसा आनी म्हाका दिसता की तो प्रयत्नशील आसतलो. आमचो आमदार दर शुक्रार एक मिटींग घेता म्युनिसिपालिटीची, सगळ्या नगरसेवकाची. कसली मिटींग घेता आनी कित्याक लागून मिटींग घेता ती आज पर्यंत म्हाका कळोंक ना. 6 वर्सां जालीं ताका, म्हाकाय कळोंक ना. कित्याक तेणी जर मिटींग जर रेग्युलर घेतलेली आनी बाजारांत जर एक रावंड मारलेलो, म्हाजी चॅलेंज आहा की तेणी नुस्त्याच्या मार्केटान एक 15 मिनटां रावून दाखोवचो. आनी हो वास लोक कितकीशींच वर्सां जालीं सहन करता. आनी आयज ह्या नोटिसेक लागून ही स्वच्छता संपूर्ण परिसरांत जाल्लेली आहा. ताका लागून नगरपालिकेचे स्टाफाचे, वर्कर, मागीर सुपरवायझर, इन्स्पेक्टर सगळ्यांचे अभिनंदन. आनी तेंची आतां जबाबदारी वाडलेली आसा. वाडलेली कशी तर हे जे आयज स्वच्छता केल्ली आहा ही स्वच्छता कायम स्वरुपी उरोंक जाय, जेणे करून म्हापशेकार जे आतां नुस्तें व्हरपाक तांकां एक बरें नुस्तें, स्वच्छ नुस्तें तांकां मेळचें आनी तेंचें आरोग्य बरें उरचें, जेणे करून नगरपालिकेक ते आशिर्वाद दितले वयताना बाबा ही आयज मेंटेनन्स बरें आहा. आनी म्युनिसिपालिटीकूय ती जबाबदारी वाडटली तेंची की गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोंकणी युनियनान काणकोणा स्पोर्ट्स क्लबाक हारायलो. पेनाल्टी शूटआउटात 15-14 अशा फरकांनी जैत मेळयले. नावेले विलेजर्स युनियन ट्रॉफीच्या पहिल्या अर्धांत ब्रेसेन रॉड्रिगीसान गोल करून काणकोणान आघाडी घेतली, पूण ब्रिजेश शेळके हाच्या पासाचेर कुंकळीन रोखडीच बरोबरी मेळयली. ही मॅच खूब रोमांचक आनी सर्तींतली एक उत्कृष्ट मॅच आशिल्ली. आज आमची चलती आज एकदम बरी जाल्या आनी आमी एस कोन पेनाल्टी केन्ना चोवू नाय. लोकांक एस दिसतालें की कुंकळी जिखताय म्हणून. पयले 2 गोलां डावन आसले काणकोणा आनी हांकां कुंकळीकारांक 2 गोल मारपाक बरो स्वेग आसलो, पूण तेमी दोनी पोला मारल्यो आनी आनको ड्रॉ जाली. आनी जेन्ना माता म्हाका दिसता ह्यो 14 पेनाल्टी जाल्यो आनी लास्ट सेगीन आमगेले कुंकळी युनियन
फायनला पळय म्हणजे पोरगी तांकां फायनला पळोवपा तेमी बरी एक हार्ड हे केली आनी आमगेले कानाकोन हांवें बरें खेळ्ळे तांकां पोरगी मुगेली की दिसकोन आमी गेम केन्ना चोवंक ना. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. फुडले 7 दीस नितळ मळब आसतले, तापमानात खर उष्णताय जाणवतली देखून जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. राज्यात नितळ मळब आणि उष्ण तापमान आसतले. सकाळच्या वेळार दव आणि धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची. तापमानात कांय प्रमाणात वाढ जातली. दनपारच्या वेळार खर उष्णताय जाणवतली. बुधवारचे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट ना. नितळ मळब, सकाळी दव आणि धुके. प्रवास करप्यांनी घेवची जतनाय. सकाळी थंडसाण, दनपारा खर उष्णताय. सांज वेळार तापमानात उणाव. बुधवारचे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.